सरकार तुमच्या दारी कार्यावळीक प्रत्येक जण आपलें काम जातलें म्हण आपली समस्या घेवन आशेन येता। जे काम करप शक्य आसा ते वेळार तांचें काम करून दिवपाचें काम सरकारी अधिकाऱ्यांचें आसा म्हण मुखेलमंत्री सांखळे जाल्ले कार्यावळीत उलयला। विरोधकांचेच मनीस निवडून दिल्ले तांच्या बरोबर रावना, मागीर लोकांनी चिंतपाक जाय तांच्या बरोबर रावचें काय ना तें म्हण ह्या वेळार मुखेलमंत्री उलयला। आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। म्हाज्या परीन जितकें शक्य आसा तितकें काम हांव करीत आसा आनी हांव विशेश करून उल्लेख करतलों। फक्त हांवूच न्ही, म्हाज्या बरोबर म्हजे मंत्री आमदार आसतलेच, बट ताज्याय पेक्षा एप्रिसिएटींग काम जर कोण करता आसत, म्हज्या समोर बसलेले सगळे अधिकारी जे आसा हे नेटान काम करता, खऱ्या अभिनंदनाक पात्र ते आसा। आनी ताकाच लागून हांवें म्हटलें की सरकार तुमच्या दारी ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान आमी लोकां मदीं वयचे। लोकांच्या निमित्तान हांव जेन्ना पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत भोंवता, म्हणजे फाटलो सरकार तुमच्या दारी जेन्ना हांव काणकोणाच्या कार्यक्रमात गेल्लो तेन्ना तितक्याच मोठ्या उत्साहान तेंच्यांनी स्वागतूय केलें। पेडण्यान कार्यक्रम जालो, अस्नोड्यान कार्यक्रम जालो, ताज्या उपरांत वेगवेगळ्या जाग्यार। आनी ह्या कार्यक्रमाक येवपी 100% जे लोक आसा, हांव मुद्दामून मॅक्झिमम लोकां कडेन उलोवपाचो प्रयत्न करता। हांव मॅक्झिमम लोकांच्यो समस्या कितें आसा त्यो जाणून घेवपाचो प्रयत्न करता। आनी ह्या सगळ्याच्या निमित्तान हांव एक गजाल निश्चितच सांगता, ह्या कार्यक्रमाक प्रत्येक मनीस आशेन येता, प्रत्येक मनीस आपलें कितें तरी काम जातलें ह्या आशेन येता। म्हणजे सगळ्या व्हॉलंटियरांक म्हणजे एकूच म्हणणें आसा, प्रत्येकाचो पेपर घेवन ताच्या कडेन उलयात, ताच्या कडेन डिस्कस करात। 100% लोकांचे कदाचित प्रश्न आयज सुटावे जावचे ना, बट 50% लोकांचे प्रश्न आयचे आयज सुटावे जातले हाजी हांव खात्री दितां। बट उरलेल्या 50% लोकांची म्हाका चिंता आसा आनी म्हणून तर त्या उरलेल्या 50% लोकांचो कदाचित इंटर डिपार्टमेंटल इश्यू आसतलो, कदाचित ताजो आत्तां हांगा जावचो ना, बट ताका वाट दाखोवपाचें काम हे म्हाजे अधिकारी करतलेत। बट ते फॉलोअप करून काम करपाचें जें आसा तें म्हाज्या सगळ्या सरकारी अधिकाऱ्यांचें आसा किंवा म्हाजे व्हॉलंटियर्स जे आसा हांच्यांनी फॉलोअप करून फुडल्या 1-1.5-2 म्हयन्या भितर तांचेंय काम ते करून दिवपाक जाय। ताज्या खातीर निश्चितच तुमी करतले। तांकां फक्त उद्देश कितें ते फक्त सगळे मेळून एकूच सांगतात, भारतीय जनता पार्टीचें सरकार नाका म्हणून। आमी सगळे एक जावया, कित्या खातीर? खावपा खातीर। विकास करपी राज्य तांकां नाका, भारतीय जनता पार्टीचें राज्य ह्या डेव्हलपमेंटाचेर फुडें व्हरपा खातीर आसा। आमी विकासाच्या पावलाचेर फुडें व्हरता, जात धर्म भेदभाव सगळे विसरून। म्हाका खबर आसा निश्चितच आमचे गोंयकार जे आसा हे मोठ्या प्रमाणात भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराक आनी म्हाका सपोर्ट करतले हाची म्हाका खात्री आसा। हांव जेन्ना सांगता तेन्ना वेगवेगळ्यो गजाली बऱ्याच जाणांक दिसता की वेगवेगळ्या पद्दतीचे टिका खूब जाण करता, थोडे मडगांवान बसून करता, थोडे फातोड्यान बसून करता। अरे ज्यांच्यांनी आमकां सांगचें न्ही, ज्यांच्या पक्षाक केंद्रीय नेतृत्व ना, ज्यांच्या पक्षाक राजकीय नेतृत्व ना आनी त्यांच्या हांगातलेच आमदार आयज हांगा काय फाल्यां थंय हें हांकांच खबर ना। अरे जाका ज्या पक्षान हांगासर मुख्यमंत्री केलो, खासदार केलो, सगळ्यो गजाली दिल्यो आनी तोच जर मनीस तेंच्या वांगडा रावना जाल्यार गोंयच्या लोकांनी विचार करचो हेंच्या वांगडा रावपाचें काय ना तें। कारण हेंचेच मनीस आनी आमदार निवडून दिल्ले लोक हेंच्या वांगडा रावना। म्हणून हांव बाब दिगंबर कामत हेका सांगपाक सोदतां, आजुनूय वेळ वचोंक ना, फुडली गजाल हांव सांगना।